नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वाडटी गरमी आनी उसरा पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर शाळा शेनवारा बंद दवरपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय. म्हैसाळ धरणाचें उदक पुरायपणान सुकून गेल्ल्यान पंपांतल्यान उदक ओडून काडटना येता गाळ. धरण सुकले उदका पुरवणीचे जातले तरी कशे, थळाव्या लोकांचो प्रश्न. दिवचले आशिल्ले मायनिंग पीठ खचला जाला असुरक्षीत थळावो आमदार चंद्रकांत शेटयेचें विधान. पावसा पयलीं प्रश्न सुटावो करपाची जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागणी. 24 वरां उपरांत मान्सून तामिळनाडू आनी कर्नाटकाच्या वाटेर. चक्रीवादळ बायपर जॉय गोंयांक कसलोच जावचो ना परिणाम. पणजेची आयकॉनिक बिल्डींग जुंता हावजाची जाला अवतिकाय. देखरेख नाशिल्ल्यान सुविधांच्यो जाल्यात 12 बेरेस्तार. आनी 70च्या बायलांनी केलो दशावतारी नाटकाचो प्रयोग सादर. गांवभरांतल्यान ह्या बायला कलाकारांचो जाता तुस्त. आतां खबरो विस्तारांत. वाडती गरमी आनी उसरा पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर सगळीं स्कॉलां फाल्यां जूनाच्या 10 तारखेर बंद दवरपाचो निर्णय शिक्षण संचालनालयान घेतला. पावसाचो अजूनय पत्तो ना आनी देखून शाळेच्या भुरग्यांक स्कॉलांनी वचपाक आनी शिकपाक गरमेन त्रास जाताले. देखून शिक्षण संचालनालयान परिपत्रका वरवीं सगळे सरकारी अनुदानीत आनी खासा क्षमतेच्यो शाळा 10 जूना सावन बंद दवरपाचो आदेश काडला. जे कितें लुकसाण ह्या शिक्षणीक वर्सांत जातले ते फुडाराक भरून काडचे अशी सुचोवणी शिक्षण संचालनालयान दिल्या. वाडट्या गरमेच्या फाटभुंयेर स्कॉलां बंद दवरच्यो अशी मागणी कांय पालकांनी कांय तेंप आदीं केल्ली. म्हैसाळ धरणाच्या उदकाची पातळी 0.002 पाविल्ली आसा. शुक्रार मेरेन पंचवाडी वाठारांतल्या लोकांक उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती संबंदीत अधिकाऱ्यान दिली. म्हैसाळ धरणाचें उदक पुरायपणान सुकून गेल्ल्यान पंपांतल्यान उदक ओडून काडटना गाळ येता. आयज पावसान हाजीरी लावंक ना जाल्यार उदका पुरवण करपा खातीर व्हडली पंचायत बसका जातली अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. दिवचले आशिल्ले मायनिंग पीठ धोकादायक जाला अशें विधान दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें केलें. ह्या मायनिंग पिठा वयलो मातयेचो भराव खचला आनी ताका वेरो गेल्यात. पावस तेंकलो तरी आजून लामगांवच्या माथ्या वयल्या वेदांताच्या मायनिंग पिठाचेर अजून प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. दिवचल शाराक तेंकून आशिल्लें हें मायनिंग पीठ असुरक्षीत आनी धोकादायक अवस्थेंत आसा. ह्या खणखंदकाचेर ताकतिकेन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण केल्ली ना जाल्यार ह्या मायनिंग पिठा पसून आपत्ती कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना तशी भिरांतूय लोकां मदीं पातळ्ळ्या. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान ह्या मायनिंग पिठाचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा. एक्शन टेकन रिपोर्ट तांकां धाडलेलो आसा हाका मायनिंगेक आनी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात की तांचे जे फीट आसा फीट आनी ताचेर जे पंप आसा वेदर दे आर मेंटेन काय ना ते पळोवपाक सांगलें आसा. तर द बिगेस्ट वरू आमकां पयलीं तो आशिल्लो की मातशें जर खंय क्रॅक वचत आनी जर उदक येत किंवा ते व्हांवून वचत जाल्यार सो ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर. म्हणजे ह्या वर्सा सगळें सारकें जातलें अशें दिसता न्हू? हां, हे सगळें जर हें जालें जाल्यार आय डोंट थिंक असं मेजर हें काय जावपाचें ना. कळ्ळें न्ही? डे टू डे काम आसतलेंच आमचें आनी परत एकदां आमी मिटींग येता त्या बुधवारा आपयल्या हांगा आपयल्या धार ऑफिसांत जस्ट टू एसेस की कितें उरलां काय ना तें. आतां घेवया राज्यांतल्या हवामान आनी पावसाचो नियाळ.
media and website, these were regularly updated and general public were given information regarding the cyclone. So please be regularly updated regarding the development of the system. IMD will be issuing the forecast bulletins on time. Thank you. Is there any impact of this cyclone on Goa coast? Over coastal, I have already explained the sea area warnings and wind warning as well as wave height warning and port warning, coastal warning. These all were issued and actions were taken by the concerned departments. Now fishermen are told not to venture into the marked areas in the fishermen graphics given. Also total suspension of fishermen is declared over the Arabian Sea. There will be no severe impact like cyclone in Goa or something. Because the predicted track is nearly northwards, so there is no such panic is required because it is not going to hit or come towards the coastal areas. Regarding the progress of monsoon, IMD has already predicted the onset of monsoon over Kerala on 4th of June 2023 with a time window of plus or minus 4 days. As predicted by IMD, the onset of monsoon is declared over Kerala on 8th of June 2023. Now, as of today, dated 9th June 2023, it has been given southwest monsoon is going to advance more parts of Arabian Sea, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Bay of Bengal and northeastern states in the next 24 hours. For further updates, please be regularly updated with the IMD website and social media platforms. पणजेच्या जुंता हाऊसाची सामकी चवथिकाय जावन पडल्या. बिल्डिंगेची देखरेख नाशिल्ल्यान साधन सुविधांचे बारा बेरिस्तार जावन पडल्यात आनी ह्या बिल्डिंगेंतल्या सरकारी खात्यांनी भेट दिवपी लोकांक कश्ट भोगचे पडटा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं सरकारान देखरेखे बाबतींत कानार केंस ओडल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. जुंता हाऊस रुंद आनी ओपन टेर्रसाचेर आदारीत आशिल्ली ही बिल्डिंग एंग्लो अमेरिकन वास्तुकलेचें सोबीत उदाहरण जावन आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सारकें वेवस्थापन जावंक नाशिल्ल्यान ही बिल्डिंग आतां सामकीच म्हातारी जावन रावल्या. बिल्डिंगेचें नांवूय तशें खासूच आसा, जुंता हाऊस. कोणाकूय दिसतलें जाणटें घर. पळोवपाक गेल्यार गोंय मुक्ती उपरांत 1963 वर्सा बांदिल्ली ही बिल्डिंग पिरायेन तशी जाणटीच आसा. ताकाच लागून घडये ह्या बिल्डिंगेचें जुंता हाऊस अशें नांव पडलां आसूं येत. जुंता हाऊस ओल्ड बिल्डिंग ही अशी बिल्डिंग जावन आसा जितून सगळी सरकारी कार्यालय हांगा स्थानांतर जाल्ली आनी सगळ्यांत जुनी बिल्डिंग. पूण सद्याची ह्या दिसांनी परिस्थिती पळयत जाल्यार बिल्डिंगेची आयज तुमी पळयलां आसतलें तें उदक कशें व्हांवता. डेली हांगा येता तेन्ना उदक व्हांवलें आसता. आमच्या सरकारान इतली आतां बिल्डिंगेचे सगळे राखून ठेवल्ले आसा. ही जुंता हाऊस अजूनय बरी आसा पूण तशीच राखून दवरता जाल्यार पयलीं हे नितळसाण पयलीं करपाची गरज आसा. मागता मातशें जाता तितलें बेगीन तशें करचें, प्रोविजन करचें. हँडिक्राफ्ट आसा, दुसरे संडा कडेन वयचें जाल्यार दोनी एकूच कॉमन टॉयलेटीन वयचें पडटा. ते लेडीज कोण हो परकी येयले ताका त्रास जाता. हें जें आमी पळयता पळय तें बरें दिसना पळोवपाक. मागता सरकारा कडेन जाता तितलें बिल्डिंगेचें ताचें मेंटेनन्स करचून जाता तितलें फास्ट हांगासर मातशें क्लियर करचें आनी बरी जुंता इतली वर्साची बिल्डिंग आसा तिचें आनीक नांवांतर बरें करचें तिचें. सद्याक ह्या बिल्डिंगेची सामकीच बाबत स्थिती आसा. बिल्डिंगेच्या वणटींक वेरो गेल्यात. लिफ्ट बंद पडपाचे प्रकार आदी मदीं घडतूच उरतात. अपंगळ लोकांक खातीर आशिल्ल्या रॅम्पाचेर झाडां रुजल्यात. कांय कडेन जाल्यार वणटीचेर झाडांनी आसरो घेतल्याचे दिश्टी पडटा. वयच्या वाटेचेर मुताचे वास, टॉयलेटीचे सगळे डर्टी, सारके डर्टी, सगळं फुल्ल वास भरता हिंगा. सगळे फुल्ल फ्लोर सगळे अप टू 4th फ्लोर, फर्स्ट टू इंचान ग्रावंड फ्लोर सगळं वास येता. आनी उदकाची इतली वेस्टेज जाता सारकी. आतां हिंगा पावस ना म्हण हिंगा उदकाक इतलें हें जालां. उदक सारकें गळ गळ तेका व्हांवता. ते मातशें कॅमेरा घाल थिंगा ते कळटा. इतलो वायट परिस्थिती पळयला, सारकी वायट आसा परिस्थिती. त्याच बद्दल तुम्ही गव्हर्मेंटान नोट घेवचो आनी हें कितें इम्प्रुवमेंट करचें. महत्वाच्या अशा नागरी पुरवण खात्या सयत जायत्या सरकारी खात्यांची ऑफिसां हातून आसात. हातून प्रामुख्यान उल्लेख करपा सारको दिसता तो येरादारी खातें, बायल आनी भुरगीं उदरगत खातें आनी हेर. दर दिसा खंयच्या ना खंयच्या कामा खातीर शेकड्यांनी लोक ह्या बिल्डिंगेन येतात.
पूण बिल्डिंगेची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान बुरशेपणाक लागून लोक विट्टात. बायलां आनी दादले खासा क्षमतेच्या लोकां खातीर वेगवेगळ्यो टॉयलेटी हांगासर बांदिल्ल्यो आसात, पूण टॉयलेटींनी घाडी पडल्यात. भितर वयतलो जाल्यार नाकार रुमाल धरच्या परस तुमचे कडेन आनीक उपायूच ना. बिल्डिंगेच्या वेवस्थापना खातीर खासा विभाग आसा, पूण येदे व्हडले बिल्डिंगेच्या वेवस्थापना खातीर हाताच्या बोटार मेजपा इतले कामगार आसात. ताकाच लागून बिल्डिंगेचें वेवस्थापन सामकें जायना. परिणाम, बिल्डिंग मोडपाक पावल्या. बिल्डिंगेच्या वेवस्थापनाचेर सरकारानूय पुराय आड नजर केल्या. बिल्डिंगेची दुरुस्ती जावची हाचे खातीर जायत्या जाणांनी आवाज काडलो, पूण खंयचे कडेन कांय ना. देखून गोंय मुक्ती उपरांत बांदिल्ले हे इतिहासीक बिल्डिंगेचो फुडार कितें असो प्रश्न उप्रासल्या बगर रावना. जाल्यार आमी आतां पळयली की ह्या चकचकीत जुंता हावजाच्या बिल्डिंगेची कितें अवतिकाय जाल्या ती. भायल्यान ही बिल्डिंग सारकी चकाचक दिसता, पूण भितरल्यानूय तशीच आसा काय असो प्रश्न पडटा. कारण म्हटल्यार भितून गेल्या उपरांत ह्याची देखरेख करपी कोणूच नाशिल्ल्यान हांगासर सगळ्या वणटींक रेगो पडल्यात, वणटींचेर झाडां उपटून आयल्यात. ह्या बिल्डिंगेची कोणूच देखरेख कित्याक करना असो प्रश्न पडटा. म्हत्वाचें म्हटल्यार हांगासर बायलां आनी दादल्यां खातीर एकूच टॉयलेट आसा. दादले आनी बायलां एकाच टॉयलेटीन कशी वचपाक शकता. आनी हे म्हत्वाचें म्हटल्यार इतिहासीक ही बिल्डिंग आशिल्ल्यान हांगासर देखरेख करपी कोण नाशिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगेची सारकीच अवतिकाय जाल्या. सरकारान खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्या बिल्डिंगेची खंय तरी सोबीतकाय जी आसा ती करपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. केरी 70चो सर्गेस्त गणू नारायणगाव सांच्या यादीन आनी दशावतारी नाट्य महोत्सव आयोजन समितीन दुसरो दशावतारी नाट्य महोत्सव केरीच्या आजोबाच्या देवळांत आयोजीत केल्लो. ह्या नाट्य महोत्सवान 70च्या बायलांनी दशावतारी नाट्य प्रयोग सादर करून एक वेगळेपण लोकां मुखार दाखयलां. आयज मेरेन आमी दादल्यांची दशावतारी नाटकां पळयल्यात, पूण पयलेच खेपे 70तल्या बायलांनी ह्या महोत्सवान उमेदीन वांटो घेवन आपली कला बरी सादर केल्या आनी गोंयभरच्या लोकांनी तांची तुस्तूय केल्या. आज हा पहिला वेळेला 70तला दशावतार नाट्यप्रयोग इथं सादर झाला. त्यांनी खूप मेहनत घेतली. गेल्या 1.5 महिन्यापासून आम्ही सगळे जे पार्टी आहेत यात भाग घेणारे कलाकार आहेत ज्याने खूप परिश्रम घेतलेत आणि जे काय आम्ही सांगितलं त्यांना ते त्याने अनुसरून ज्या पद्धतीनं त्यांनी केलं सर्व कलाकारांनी खरोखरच त्यांचं कौतुक करावं असं. कारण महिला वर्ग अशा दशावतार नाट्य मंडळात पुढे यावं ही एक चांगली बाब आहे आणि पुढच्या येणाऱ्या काळात आमच्या महिलासुद्धा दशावतार नाट्य करू शकतील असा त्यांनी धडा घालून दिलेला आहे सगळ्यांना. दशावतारी नाट्य महोत्सव आपले स्वर्गीय गणू नारायणगावस यांच्या स्मरणार्थ इथं आम्ही आयोजित केला होता आणि या नाटकात या दशावतारी नाट्य महोत्सवात 4 नाटकं सादर झाली. हे शेवटचं आजचं नाटक महिलांनी सादर केलं होतं. आता हे नाटक सादर करत असताना अनेक आव्हानं पेलावी लागली, अनेक अडचणीसुद्धा आल्या, पण त्या सगळ्या अडचणीवर मात केली आणि आमच्या सगळ्या महिलांनी, सगळ्या महिला वर्गानं हे अत्यंत
यशस्वी अशा प्रकारचं हे नाटक इथं सादर केलेलं आहे. आता या नाटकामागे ज्या काही अडचणी होत्या त्या अडचणीबद्दल थोडंसंच बोलतो. खरं तर हा दशावतारी नाट्यप्रकार जो आहे तो सिंधुदुर्गाचा आहे, पण आपल्या गोव्यातसुद्धा खूप ठिकाणी हा दशावतारी नाट्यप्रकार चालतो. हा पारंपरिक दशावतार नाट्यप्रकार आहे. खास करून आपल्या सत्तरीत डिचोली भागात आणि पेडणे भागात हा दशावतार नाट्य जी कला आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आढळते. आता आजच्या आपल्या या महिलांचं नाटक करायची जी कल्पना माझे मित्र गोकुळदास गावस यांच्या डोक्यात आली. खरं तर त्याचवेळी थोडीशी भीती वाटली. अरे खरं तर हे पुरुषांनी करायची ही कला, पुरुषांनी करायचं हे नाटक, कारण पुरुष मंडळीत महिलांच्या व्यक्तिरेखा इतर साकारतात या दशावतारी नाटकात, आणि हे सगळं महिलांनी करावं हे जरा मोठंसं आव्हानच होतं. पण त्याच्या डोक्यात आलेली कल्पना म्हटलं प्रयत्न करूया आणि प्रयत्न सुरू केले. आपले या नाटकाचे नाट्य दिग्दर्शक सुनील माऊसकर यांनी अथक परिश्रम घेतले आणि हा नाट्यप्रयोग यशस्वी इथं सादर झालेला आहे. मी या नाटकात संगीताची बाजू सांभाळली. आयज गोयच्या शेतकारांचेर व्हडलें संकट आयलां. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे अंतर्गत ज्या शेतकारांक पयशे मेळ्ळे तांकां हे सगळे पयशे परत करचे अशें पत्र सरकारान धाडलां. देखून हो सरकार ह्या शेतकारांच्या भावनां कडेन खेळ करून कितें सिद्ध करपाक सोदता काय असो प्रश्न उपराशीत वेन्झीन सरकाराचेर फोग काडलो. जर ह्या येवजणेंतल्यान दिल्ले पयशे परत मागपाचेच आशिल्ले जाल्यार दिलेच कित्याक अशें वेन्झी विचारता. शुक्रारा पत्रां मेळिल्ल्या 3000 मदले 41 शेतकारांनी बाणावलेचो आमदार वेन्झीची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. फार्मर्सांक गेलो एक व्हडले क्रायसीस गोंयच्या फार्मरांचे येयलो. PM किसान स्कीम म्हूण काडलेली 2018 ते 2019 आनी PM किसान स्किमाचेर फार्मर्सांक 6000 रुपीज मेळटले म्हूण ही फॉर्म भरली आनी धाडलेली. आणि ती फॉर्म भरून अर्द जाणां 6000 येयले, अर्द जाणां 6000 येयले नाही, अर्द जाणां वर्सां वर्स येयले. आणि आज 2023 ऑलमोस्ट आफ्टर यू कॅन से 4 to 5 years जाली. आणि 5 वर्सांनी आज लेटर येता की रिफंड अंडर PM किसान स्कीम म्हणचे 3000 सुमार फार्मरांक आज गोंयांत 3000 फार्मर्स ऑफ गोवा हॅव रिसीव्ड दिस लेटर सेईंग दॅट दे वर नॉट एलिजिबल. जेन्ना तेमी फॉर्म भरली तेमी ते एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सारके भरूना आणि तुम्ही ते आज 6000 तुमकां दिल्ले ते जितले पयशे तुमकां मेळ्ळे 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे 5 वर्सांचे ते पयशे तुमी रिफंड करचे म्हणून. ऑल्सो ते वगोता जे कोण इन्कम टॅक्स भरताले तेंकी स्कीम लागू जायना आसली म्हणून ते वगोता सांगूंक ना कोणाकूय आणि तेंकी स्कीम एलिजिबल केल्ली. तेमी जे कोण इन्कम टॅक्स भरताय हारी कोताय और इनकम टॅक्स नील रिटर्न्स हारी कोताय. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क. इन खुबशे सिनियर सिटीजन आहाय फार्मर्स जे नील रिटर्न्स फायल कोताय. दॅट मिन्स नो रिटर्न्स टू बी फायल बट नील रिटर्न्स. तेमकांय लेटर येयले की हे 6000 परती करचे म्हणून. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज बाणाले मुगे 7 विलेजीन जितले फार्मर आहाय तितूंतले 41 फार्मर्सांक आज ही लेटर येयले. आमी ह्या फार्मर्सांक आज आपयले. ही लेटर तेमकां टायप केल्ली ऑन द 28th of April. पूण लेटर येयले आतां जुनाचे 3 तारखेर 4 तारखेर ह्यो लेटर तांकां पावले. सो आय थिंक द फार्मर्स वील स्पीक आउट वॉट इज एक्झॅक्टली देअर कन्सर्न. 5 वर्सांत गव्हर्मेंट पयशे परतून मागता, हो सरकारूच दुसरो आतां स्कीम दिता आनी आज स्कीम परतून मागता आपण पयशे दिले म्हणून. नुस्तेमारी खातें गोंयच्या बारीक नुस्तेकारांक सोंपोवपाक उठलां अशें म्हणीत ऑल गोवा स्मॉल स्केल रिस्पॉन्सिबल फिशर्स युनियनान नुस्तेमारी खात्याचेर घेराव घालो. कांकरा हांगसर फाटीं संजय फातर्पेकार आनी हेर नुस्तेकारांच्या पोनेळांक आनी सामानांक उजो लागून जाल्ल्या लुकसाणीक सरकारान योग्य भरपाय दिवपाची मागणी करीत ह्या संघटनेन हो घेराव घालो. आमचे टोटल कांकरा 5 कॅनल आसलेले आनी एकल्याचें जावल आसलेलें म्हणून 1.5 to 2 लाखांचे पळयले. ते म्हणटा जावल आसलें देखून जाल्यार जावंक कांय मेळना. बोट आसल्यार बोटीक मेळटा. अरे बाबा आमी जावाचे टॅक्स फारीक करता, कॅनोचे टॅक्स फारीक करता आनी मशिनाचे टॅक्स फारीक करता जाल्यार आमकां मेळपाक जायना. आमचे पयशे जर मेळना जाल्यार आमी करून कितें फायदो. आनी म्हाजें इतक्यान मागणें आहलें की तेंचे पर्पज म्हणा हेतूंतल्यान म्हाका कितें मेळचें म्हणून मिनिस्टरान सांगलेलें 2 लाख तुका दितलो म्हणून 2दा सांगलेलें. ताका लागून
मागीर जेन्ना मिनिस्टरान म्हाका आपयलो गेल्या मंगळारा आनी तो म्हणल्यार तुका 40,000 मेळटा तेन्ना म्हाका दिसलें की हे पर्पज पावन आमकां यूज कांय ना म्हणून असो. जेन्ना आमी सगळें डिटेल बरोवन हाडली आयज डेप्युटी डायरेक्टर म्हणल्यार तो म्हणटा आमी बरोवन हाडला. जेन्ना ते सांगतात आमी बरोवनूय व्हरोन हाडले ते म्हणटा बरोवन तुमकां दिला तें दिया. आतां बरोवन हाडल्यारय म्हणटा आमी बरोवन हाडटा. म्हणजे आमी सांगपाचें कोणाचे फुड्यान वचपाचें. आयज दोगां जाणांक जालें फिशरमॅनाक, फाल्यां हितूंतले आनी कोणाक जावंक तिजो केनो फुलोवंक शकता जावं आनी कितें म्हणजे हाल्यार कांय मेळचें ना. आनी तीन सांगता वयल्यान आमकां फिशरमॅनाचे 20 कोटी आहा म्हणून. आतां जरी तर 20 कोटी फिशरमॅनाचे आहा जे फिशरमॅनाक यूज जावंक जाय न्हू पयशे. आमी कोणाचे मागना पयशे, आमचेच पयशे आमकां दिवपाक तुमी त्रास करता जाल्यार तुमी कितें म्हणपाचें फिशरी डिपार्टमेंटान कोणाचे फुड्यान वचपाचें आमी. कित्याक आयज मिनिस्टर फिशीट आसलो फाल्यां नासता फुडें डिपार्टमेंटरी आसतलें न्हय. आनी ह्या डिपार्टमेंटान जे बारीक फिशरमॅन आहा तिका वयर काडपाक जाय. पूण आयज म्हाका दिसान येयलें डिपार्टमेंट हे बारीक म्हूण फिशरमॅनाक वयर काडपाक सोदिना, हेका सोंपोवपाक सोदता ते. आनी जी फूल प्लॅनिंग आहा सोंपोवपाची. अंदू गोंयांत पावसान हाजिरी लावपाक मातसो कळावूच केला. गिमाळ्यांत वयर सरपी कुर्डी गांवचो सैम पळोवपाक आजूनय गोंयच्या कांय वाठारांतले लोक भेट दीत आसात. तशेंच पणजे ताळगांवच्या तरणाट्यांनी कुर्डी गांवाची भोंवडी केली आनी वर्सांतल्यान 2 म्हयने पळोवपाक मेळपी ह्या गांवाक भेट दिवपाची लोकांक सुचोवणी दिली. लिमीट ना सगळें चारू वाटेन दवर म्हणजे हांगा उदक अशें वयर हांगासर आमी हांगा येयल्ले आसा कुर्डी गांवांत. हांगासर हे धरण तशेंच हांगासर ती वाठार पळयतले तुमी सगळे सौंदर्याचे वाठार हे. आनी तशेंच ते सगळे मित्र आमी हांगा जमोन सगळे हे कुर्डी धरणाक हांगासर आमी भेट दिल्ली आसा. तशेंच आतां फुडें आमी आतां देवूळ पळयतले कुर्डी हांगासर धरणार. हांगासर पयलीं एक गांव आसलो, गांवाचें आतां रुपांतर हे आतां धरण जालें. हे आतां तुमकां माड बी सगळें ते पयलीं कोण हांगा कोण रावन गेले तेंची घरां मोडलेलीं हांगा तुमकां दिसता. तशेंच हे जे माड सगळे पळय तुमी पळयतले ते माड हे हांगा माड हे पळय लोकांची घरां माड हे सगळे हांगासर आसा. आनी हे उदक चडांत चड हांगा हे दोंगर फूल असो भरलेलें आसता उदक पावसा दिसांनी हांगा येवपाक मेळना. हे सुकलेल्या वेळार हांगा तुमकां ते जाय ते कितें तरी हांगा तरी पळोवपाक मेळटा. हांगा येवन पळोवपाचें तुमी जायत्या लोकांनी येवन हांगासर सौंदर्याचे आनंद लुटपाचो. तशेंच आमच्या बाब गौरेश आमोणकाराक सांगता तेणें हांगा येवचें आनी हांगासर एक बरी एक व्हिडिओ काडून गोमंतकाचेर टायम्साचेर दाखोवची. लोक आनी खूब पर्यटक येवचे हांगासर आनी हांगासर ह्या गांवाची उदरगत वाडोवची. हांव इतलें सांगून पुरो करता. वास्को सडा वाठारांतल्या आल्कोन ग्रावंडाचेर आशिल्ल्या डांबर घालपाच्या मशिनांक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणाकूच जिवीत हानी हातूंत जावंक ना. फुडल्या 2 दिसांनी मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्ली. 70 मालांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाक सुरवात जाला. शुक्रारा होणा ठाण्या सारक्या हेर वाठारांत पावसान हजेरी लायली. सकाळच्यान ह्या वाठारांत ढगाळ वातावरण आशिल्लें तशेंच मदीं मदीं वतूय पडटालें. दिवचल पालिका वाठारांत गटार नितळ आनी हेर मॉन्सूना पयलींची कामां पूर्ण जावपाचे वाटेर आसात. 2 दिसां भितर ही कामां सोंपतली अशी माहिती दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिली. वॉर्ड नंबर 13 सोडल्यार हेर सगळ्या वॉर्डांतली कामां पुराय जाल्यात. नगराध्यक्ष स्वता ह्या कामाचेर लक्ष दितात.
ऑलमोस्ट आमचे काबार जायत गेला. ऑलमोस्ट सगळ्या वॉर्डांनी आमचे काम चालू असले आणि सगळे पूर्ण कंप्लीट जाला. सोडून हांव ते एक दोन दिसान आमचे जातले 13 हांव हांवें लास्ट दवरलेलो. म्हणजे कंप्लीट काडून म्हटलें आणि लास्ट हांव आयज फाल्यां कंप्लीट जातलें. ज्या समाजांतल्यान फुडारी जाता त्या समाजाक विसरचें न्ही. जसो बिरसा मुंडा आपल्या समाजा खातीर वावुरला तीच एक व्हड देख जावन आसा अशें मत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन भाजप पक्षान बिरसा मुंडाच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतालो. प्रधानमंत्र्याचें सपन आसा भारत देश सुपर पावर जावचो. सगळो समाज सुपर पावर जाल्यारूच भारत देश सुपर पावर जावंक पावतलो अशें दिगंबर कामतीन स्पश्ट केलें. ह्या कार्यावळी वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, दामू नायक आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.